येवकार हांव श्वेता गांवकर सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। मडगांवां 2 बेकायदेशीर शेडी मातये भरवण, नगरपालिकेन केली कारवाय। टीएमसी अध्यक्ष किरण कांदोळकराची घरकान्न कविता कांदोळकराचो राजीनामो, तिचे बरोबर 14 पंचवांगड्यांनी सोडलो पक्ष। तृणमूल काँग्रेसीची जातली पुनर्रचना। सरकार आनी जिमखाना मदीं शिमेवयल्यान वाद, जिमखान्यांक भाड्यान दिल्ल्या जाग्याचें जोड सर्वेक्षण, जिमखान्यांत खेळा विभागाचे जमनीचेर अतिक्रमण केल्ल्याचो आरोप, मात जिमखान्याच्या प्रशासनान न्हयकारलो आरोप। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गोवा टीएमसीचो अध्यक्ष किरण कांदोळकराची घरकान्न कविता कांदोळकर थिवी मतदारसंघांतल्यान टीएमसीची उमेदवार आसली, पूण वेंचणुके उपरांत आयज तिणें तृणमूल काँग्रेसीचो राजीनामो दिला। तिचे बरोबर 14 पंचवांगड्यांनी पक्ष सोडला। पक्षाची पुनर्रचना जावपाची आसा। विधानसभा वेंचणुके आदी आयपीएसीन दिल्ल्या हाय प्रोफायल संकेतांनी कविता नवीच आसा। उपरांत तिणें पक्ष सोडलो। निकतेच जाल्ले विधानसभा वेंचणुकेत प्रभाव दाखोवपाक कमी पडलो, देखून राजीनामो दिवन सोडचो अशें तिच्या कार्यकर्त्यांनी दबाव हाडलो, ती सांगता। माझ्या कार्यकर्त्यांची एक हें आसली की फाटल्या इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट केल्लो, ते इलेक्शनाक आमची हार जाल्ली, सो आमच्या कार्यकर्त्यांचें हें आसलें की आमी आतां टीएमसी सोडया आनी फुडें जें आसा इंडिपेंडंट अशें आमी ती वाटचाल धरया म्हणून। सो त्या हेचेर बेजाचेर हांवें हयकार दिलो तांकां आनी फुडें सरया म्हटलें तुमच्या हेचेरूच। सो त्या हेतून आमी राजिनामा दिल्लो। आनी दुसरें म्हणजे प्रशांत किशोर आनी आयपॅक हांगसर जे लोकांक आश्वासनां दिल्लीं, म्हाका खबर ना तेंच्यांनी कोणाक कसली आश्वासनां दिल्लीं, ते लोक आमच्या दारार येवपाक लागले। मेन म्हणजे प्रशांत किशोरान कोणाक बॅनर प्रिंट करूंक दिल्ले ते लोक, परत खुबशे अशे बारीक बारीक गाडयेकारांचे पयशे दिवंक अशे खुबशे लोक आमच्या दारार येवपाक लागले आनी ते आमकां सहन जायना, कित्याक आमी असलें करून केन्ना येवंक ना। डेली आमच्या दारार येवप म्हणजे खंय तरी वेगळें कशें आसता। सो त्या हेचेर आनी म्हाज्या कार्यकर्त्यांच्या म्हणलें नाकाच, आमी सोडलेली बरी। ममता बॅनर्जी आनी टीएमसी म्हणल्यार आमी जे उलोवप केल्लें अशें पयलें स्टार्टींग तें प्रशांत किशोर आनी आयपॅका वांगडाच केल्लें। आमी टीएमसी हें खबरूच नासली न्हू, आमी त्या बेजिसाचेरूच फुडें सरलेलीं। टीएमसी पार्टी वायट ओ कितें आमी तशें कांय करिना, लोकांनी साथ दी। आमी इंडिपेंडंट, हांव जेडपी म्हणून ऑलरेडी इंडिपेंडंट आसात, तर त्या हेचेरूच म्हाज्या कार्यकर्त्यांचें आसा की आमी इंडिपेंडंट फुडें सरया म्हणून। आणि खंयच्या पार्टी तुमचे कडेन अप्रोच बी जाले ना जाल्यार तुमी अप्रोच जाले अशें ना कितें ना आसा? ना ना सद्या आमी कोणाकूच अप्रोच कांय ना। सद्या आमी पार्टी सोडून सद्या इंडिपेंडंटूच अशें फुडें सरतले। मजगती एआयटीसीच्या पुराय राज्य समितीची परतून रचणूक करपाचो निर्णय घेतला, अशें गोवा टीएमसीन म्हटलां। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार। सोमारा मडगांवच्या नव्या मार्केटा लागसारच्या वसंत भुवन हॉटेला कडल्यो 2 शेडी पालिकेन मातये भरवण केल्यो। हालींच ह्यो शेडी उबारिल्ल्यो। शेडी बेकायदेशीर आशिल्ल्यान मडगांव नगरपालिकेन ही कारवाय केली। आयकात मडगांव मार्केटाच्या निरीक्षकाक। शेड जल्दी डिमोलिश केलं। शेड झाले कितले जावपाचे ते? दोन ओके, कंप्लेंट किती एक दिलीप कोटे आणि एक गेलो राजेश आडपयकर। कंप्लेन आली तेणी शेड घान गाड केले, व्हॉट्सॅपाचेर बेल्ली कंप्लेन। तेजे वयल्यान आमी शिवर रिपोर्ट करून शिवर मागीर म्हाका ऑर्डर काडली ते डिमोलिश करपाक। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। चिंचणी ते नावेली नॅशनल हायवे 66 ची अवतिकाय जाल्या। पुराय रस्त्याची चाळण जाल्याच, पूण यो वच करपी लोकांक खास करून दुचाकीवाल्यांक हो रस्तो मरणाचो सापळो जावन रावला।
हांगा चेंबर आशिल्ल्यान लोकांक आनीक त्रास सोंसचे पडटात. पावसा आदी रस्त्याचो प्रस्न तडीक लावचो थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागला. आज आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात हो जो रोड आसा हो नॅशनल हायवे 17 आनी 66 म्हणटात. आज नॅशनल हायवे जो 17 आसा हो चिंचोणी साकून धर्मापूर आनीक नावेल म्हणल्यार रोड सामको गेले कडेन आसात. हो रोड जो आसा कितलोसो तेंप जालो हो अजुनूय हेजेर हॉटफिक्स घातलो ना. आमी म्हणटात पावस येतलो पावस ऑलरेडी चालू जाला आनी हे केन्ना काम कंप्लीट करतले हें कळना. आनी मागीर म्हणटाले पावस येयलो म्हणूनच हें काम उरलें आनीक तर हेजेर वॉटरमिक्स जर घातलो जाल्यार हो पावसा खातीर वॉटरमिक्स गेलो म्हणून हांगा कॉन्ट्रॅक्टर सांगतले. मागीर ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवपाक खूब कुस्तार जातले म्हणून मागतात जे PWD मिनिस्टर आसा ह्या सरकार आसा हेणी बेगीच्या बेगीन लक्ष घालून हो जो रोड आसा हो बेगीनी करचो. आनी ह्याच बरोबर ह्या रोडाचे प्रॉब्लेम फेस करतात जे मोटरसायकल जे चलयतात तांकां म्हणून लोक मागतात की हो बेगीच्या बेगीन रोड जो आसा हो तुमी बेगीच्या बेगीन करचो म्हणून. आतां हेजे फाटल्यान आनी एक चेंबर आसा रस्त्या मदीं चेंबर आसा आनी ताका फक्त एक बोर्ड मारला गो स्लो म्हणून. पूण ज्यो मोटरसायकल्यो रातीन या दिसान येत त्यो ते मोटरसायकल ते हेका आपटतात म्हणून तोय बेगीच्या बेगीन जो चेंबर आसा त्या चेंबराक कितें तरी उपाय करचो आनी तो बोर्ड काडचो म्हणून. हो रोड जो केला पळय ते त्या सायडीन ते चेंबर आनी आहा आनी मदीं पळय सारकी येवन गाडी सारके ते थोडा मागताय आनी रात्री सारको प्रॉब्लेम जाता. आनी हांगसरल्यान जो स्टार्ट जाला पळय चिंचोली पर्यंत आख्खो रोड काबार जाला. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार आमकां बॉडी आख्खी पेन जाता. आनी त्या सायडीन ते कितें आहा पळय ते सारके करपाक म्हणून आमची मागणी आहा आनी सरकारा लागून आमी मागता की रोड जाता तितले बेगीन सारके कर. रातचे तरी आमकां येता आसतना कांय दिश्टी पडना सगळे गाडयो येता बोर्डाचेर मारता येता ते बोर्ड सारको काबार जाला पळय मदीं चेंबर आहा आनी आख्खो रोडूच पेड्यार जालो तो. गाडी घेवन येता आसतना बी सायडीन वचून मारपा जाता अशें करून ते गाडी टर्नाचेर प्रॉब्लेम जाता. व्हडली गाडी कशी पास जाता बाबा बायकाक सारके प्रॉब्लेम जाता आमकां. ताका लागून आमी मागता की सरकारा कडेन जाता तितले बेगीन हांगसरल्यान चिंचोली रोड आख्खो काबार जाला बरें करचें म्हणून मागता. गोवा 360 खातीर हायवे वयल्यान रमेश नायक राव. फोंड्या शाराचो मास्टर प्लॅन करपा खातीर जिसुडान सल्लागार नेमपाचें थारायलां. जिसुडाचे मजतीन फोंड्या पालिका विविध विकास कामांक सुरवात करतली. फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश नायकान सांगलें. निरंकालचे गोशाळे खातीर खास वाहन विकतें घेतलें अशी माहिती नगराध्यक्षान दिली. फोंड्या नगरपालिकेची बसका आयज जाली. हे बसकेत शाराच्या विकास कामाचेर विविध थाराव घेतले. फोंडा शाराचो मास्टर प्लॅन करपा खातीर सल्लागार नेमतले. नगराध्यक्ष रितेश नायकान मिडियाक सांगले. भांगरा महोत्सवी प्रकल्पाच्या आडोवन उरिल्लीं कामां जिसुडा कडेन दितले. तशेंच पालिकेन जिसुडाच्या IDMT येवजणेच्या माध्यमांतल्यान आदले शास्त्री हॉल इमारतीचे जाग्यार नवी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव दवरला. 10,000 लिटर नायट सॉल्ट टँकर घेवपाचोय जिसुडाक प्रस्ताव दिला. आयकात रितेशाक. आणि सर रवी नाईक सर जे मिनिस्टर ऑफ अग्रिकल्चर ते सुद्धा आमचे अराउंड डेव्हलपमेंट मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे यांचे कडेन ते उलयला आणि आमी हांगा एक मास्टर प्लॅन आमी कन्सल्टंट अपॉइंट करपाक आमी रेजोल्युशन घेतला आणि ते सुद्धा आमी जिसुडा जातले. सो जिसुडा अपॉइंट करतले कन्सल्टंट. आमी रेजोल्युशन घेतला आणि बेगीनचे बेगीन कन्सल्टंट अपॉइंट करून सगळे लोकांनी आमचे व्ह्यूज घेऊन आमी तो बरो मास्टर प्लॅन करतले. सो प्रॉपर मॅनेजमेंट ऑफ ट्रॅफिक बाबा पार्किंग स्पेस आणि बाकीचे जे हांगा गार्डन्स आसा वॉकिंग ट्रॅक्स आसा ताका जाय ते सगळे इश्यूज तातूंत ते आमी मास्टर प्लॅन घेवपाक शकता. नायट सॉयल टँकर खूब प्रॉब्लम जाता. नायट सॉयल टँकर खातीर हांगा PWD कडेन एकूच आसा तो एंगेज उरता. सो आमी हांव गेलो तेन्ना जिसुडा तेन्ना DMक सांगलें की आमकां एक सुडा की आमकां एक हें दिवचें नायट सॉयल टँकर. सो ते 10,000 लिटराचो हांवें मागला की व्हडलो की हांगा आमकां जाय पडटा तो. सो 10,000 लिटर दॅट इज 10 क्युबिक मिटर वो अंडर SBM फंड स्वच्छ भारत मिशन फंडा अंडर आमी तो घेवपाक सोदता. सो हे आमी अग्री जाला आनी तो रेजोल्युशन आमी सुडाक धाडटले. सो हे आमी क्रेन एक घेता अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट फंड. सो पावसाळ्या आनी तेच्या पयलीं आमकां खूब यूज जातली. जी शास्त्री हॉल आसा ती अंडर आमी IDMT स्किमा अंडर बांदपाक सोदता. सो दॅट इज इंटग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ म्युनिसिपल टाउन्स. सो हेच्या अंडर आमी ती बिल्डींग बांदतली शास्त्री हॉल. थंय लोक बसता आपले हें घेवन वेगवेगळे सामान घेवन बसता विकता. सो ती वाट बंद केल्यार लोकांक खूब त्रास जाता आशिल्लो म्हणून आमी ती वाट प्लॅनान थोडें मॉडिफिकेशन करून ती वाट आमी ओपन केला आणि ती ओपन करून
लोकांक ते एक्सेस दिला. तशेंच आमी न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स फाटल्यान एक ओपन शेड आशिल्ली थंय गणपती पुजता थंय सुद्दां आमी ते सेवींग उरतले ते हातूंतल्यान मॉडिफिकेशन करतकीच ते आमी शेड बांदतले आनी जे लोक सकयल बसता तांकां ते शेडीन व्हरतले. सो हांगा पार्किंग हें खूब जाता, ट्रॅफिक कंजशन फाटल्यान मेजनान फ्लोरान. रस्त्यात गोरवांच्या व्यवस्थापनेचो प्रस्नय वेगळेच सोडयतले. पीएमसी आप वावुरपी संस्थेच्या फुडारकारान निरंकाल बेतोड्या जनावरां खातीर गोशाळा बांदपाक हाचे आदींच 18 लाख रुपयांची निविदा काडल्या खंय. रस्त्यात गोरवांक उखलून गोशाळेंत दवरपा खातीर व्हॅन घेतले अशेंय रितेश नायकान सांगले. स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट, स्ट्रे कॅटल जे हांगा आसा तेज्या खातीर आमी एक निरंकाल गोशाळा आतां ऑलरेडी ते टेंडर जालां 18 लाखाचें ते अप्रॉक्सिमेटली 18 लाख आसता ते टेंडर आमी फ्लोट केला. थंय आमी तेज्या खातीर आमकां एक व्हेकल जाय आशिल्लें. ते टेंडर फ्लोट जालें पूण थंय गोशाळा जातली पूण आमकां ते व्हेकल जाय आशिल्ली. त्या व्हेकला खातीर आमी ते सुद्दां आमी डीएमए कडेन डिस्कस केला. थंय सुद्दां कॅटल कॅचर व्हेकल ही आमी थ्रू कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम हेजे थ्रू आमी घेवपाचें आसा. ते सुद्दां आमी रजिस्ट्रेशन घेवन आतां आमी डीएमए आनी सुडाक धाडटले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. प्रशांत किशोरा विशीं कसलेंय ऑफिशियल स्टेटमेंट करपाचे बाबतींत काँग्रेस सादूर रावल्या. एका उच्चाधिकार समितीन अहवाल सादर केल्या उपरांत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीन अधिकार समिती स्थापन केली. पीके काँग्रेसीच्या प्रचार समितीचो मुखेली आसपाची शक्यताय सुत्रांनी उक्तायल्या. 2024च्या भौशीक वेंचणुका आदीं काँग्रेसीची पुनर्रचना करपाचो वेंचणूक रणनितीकार प्रशांत किशोरकाराचो प्रस्ताव मान्य करतले काय ना हाचो निर्णय घेवपा खातीर उच्च अधिकारी समितीची बसका जाली. पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी भायर किशोराच्या प्रस्तावा विशीं तांकां नियाळ सादर करपी 7 वांगड्यांचे समितीची आयज सकाळी 10 जनपथार बसका जाली. 2 वरां परस चड वेळ चलिल्ले हे बसकेक काँग्रेसीची सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा आनी वरिष्ठ फुडारी AK एंटनी हांची हजेरी आसली. Firstly, Congress President received a report from the 8-member group constituted by Congress President. The report was submitted on 21st of April 2022. Today she discussed that report with the group. Based on the discussions, Congress President has decided to constitute an Empowered Action Group 2024 in order to address the political challenges ahead. प्रशांत किशोराच्या काँग्रेस फुडाऱ्याबरोबर आतां मेरेन 3 बसका जाल्यो. ह्या बसका मजगतीं ताणें फाटल्या कांय वर्सांत वेंचणुकांनी हार खावची पडत आयल्या. पक्षाक नवी चेतना कशी दिवं येता ताचेर सादरीकरण जालें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या सप्तका सावन 12 राज्यांतल्यो केसी परत वाडल्यात. देशांत कोरोनाची वाडटी प्रकरणां हुस्क्याची गजाल जावन रावल्या. फाटल्या 7 दिसांचे तुळेन ह्या सप्तकांत प्रकरणां दुपेटीन वाडल्यात. देशांत 18 ते 24 एप्रिला मेरेन 15,700 परस चड नवी कोविड-19 प्रकरणां नोंद जाल्यात, जी फाटल्या सप्तकांत 8,050 आसली. दिसपट्टे वेव्हार जाग्यार पडपाक लागिल्ले. सरकारान निर्बंध काडले. त्याच वेळार देशात दिसपट्टी कोविड प्रकरणां अचानक वेगान वाडपाक लागली. देशात दर वराक 1 परस चड मरणाची नोंद जाता. कोविड-19च्या संभाव्य 4थ्या ल्हारा विशीं लोकांच्या मनात भंय स्पश्टपणान वाडत आसा. फाटल्या 24 वरांत 2,541 नवे दुयेंती. 24 वरांत 30 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.84%. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.54%. उत्तर प्रदेश सरकारान राज्यात वाडट्या कोविड-19 प्रकरणाचो नियाळ घेतला. राज्य सरकारान लखनौ, गाझियाबाद आनी गौतम बुद्ध नगर ह्या जिल्ल्यांनी विशेष शिटकावणी दिल्या. थंय चड संसर्गाची नोंद जाल्या. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मायन सांगले, कोविडाचेर कशे तरी आळाबंद हाडप ताचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 27 एप्रिलाक मुख्यमंत्र्या बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली. तातूंत कांय नवे गजाली चालीक लायतले. फाटल्या 8 ते 10 दिसांत केरळ आनी महाराष्ट्रात कोविड केसी मातश्यो वाडल्यात. फाटल्या 3 ल्हाराच्या अणभवांतल्यान तज्ञांनी लेगीत योग्य जतनायेचो उपाय सुचयला. ह्यान पयलींच भलायकी मंत्रालयान कांय सुचोवण्यो दिल्यात. प्रधानमंत्र्या बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सा उपरांत राज्यात मार्गदर्शक तत्वां लागू करतले, बोम्मायन सांगले.
लोकांनी सादुरताय बाळगप गरजेचे. कोविडाचे दुसरे ल्हार पयलीं अशेंच ल्हव सुरू जावन उपरांत ताचो स्फोट जाल्लो. शास्त्रज्ञान विशाणूच्या प्रकाराचो अभ्यास करतात. डझनभर प्रकरणां मुखार आयल्या उपरांत बिजिंगान सोमारा चाओयांग ह्या आपल्या सगळ्यात मोठ्या जिल्ह्यात थळाव्या खातीर कोविड-19 चाचणेच्यो 3 फेरयो सुरू केल्यात. शांघायत कडक लॉकडावनाच्या भंयान लोकांक अन्न सांठो वेवस्थीत करपाचो अशेंय सांगलां. शांघायत 25 दशलक्ष लोक एक सप्तक जाले लॉकडावनात आसात, जाका लागून सगळ्याच लोकांक तांच्या घरा अन्नाची पुरवण करप कठीण जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. शिमेवयल्यान जिमखाना आनी सरकारा मदीं वाद जाला. हो वाद निर्माण जाल्या उपरांत खेळा विभागान पणजे जिमखान्यांक भाड्यान दिल्ल्या जाग्याचे जोड सर्वेक्षण सुरू केलां. जिमखान्यान खेळा विभागाचे जमिनीचेर अतिक्रमण केल्ल्याचो आरोप आसा, मात जिमखान्याच्या प्रशासनान हो आरोप भायर आयला. पणजे जिमखान्याच्या खेळा विभागाच्या जाग्यार अतिक्रमण जाल्ल्याचे कळ्ळ्या उपरांत गोविंद गावडेन ताची पळोवणी केली. खेळा विभागान 49,000 चौरस मिटरांतलो 30,000 चौरस मिटर जागो जिमखान्याक दिल्लो. तपासणे उपरांत जिमखान्यान सुमार 3,500 चौरस मिटर जाग्याचेर अतिक्रमण केल्ल्याचे नदरेक आयले. सर्वेक्षण विभागाचे तपासणे उपरांतच खरे फट मुखार येतले. परत जातल्या सर्वेक्षणा उपरांत जिमखान्यान सरकारी जाग्यार अतिक्रमण केला अशें दिसून आयल्यार अतिक्रमण केल्ली जमीन परत घेवपाची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करतलो, गोविंद गावडेन सांगले. बरेचशो क्रॉस डिस्कशन जाल्ले आसात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान परत एकदा पेंजीम जिमखानाचे सेक्रेटरी राजेश बाब खवटो आमच्या बरोबर इन्स्पेक्शना खातीर आशिल्लो. ताजें म्हणणें कितें आसा की देर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी इन बिटवीन द सर्वे नंबर 81 अँड सर्वे नंबर 97 वेर द बाउंड्री स्टार्ट्स फ्रॉम, आनी त्या संदर्भान जमीन का खंय हालपाक शकना, चरपाकूच शकना. आणि त्या प्रमाणे हांवें परत एकदा डायरेक्शन्स दिल्ले आसात आमचे ऑफिशियल्सांक इन द प्रेजन्स ऑफ देर सर्वेयर आणि आमचो गव्हर्मेंट जे डिपार्टमेंट सर्वे काम करता तांकां दोगांयकूय जॉयंट इन्स्पेक्शन करून हो जो विशय जो आसा तो विदीन 8 डेज भितर हांवें तांकां परत रिसर्वे करपा खातीर डिरेक्शन्स दिल्ले आसा. हो विशय कसो आसा, खंयची जमीन कोणाल्यांक पडटा तें विदीन एक 15 डेसा भितर आमकां कळटलें. वी आर गोइंग टू रायट अ लेटर टू द सर्वे डिपार्टमेंट आणि तदनंतर आय विल कम ओपनली विथ यू ऑल पीपल. कायदेशीर ज्यो काही गोष्टी जातल्यो त्याप्रमाणे कायदेशीररित्या ह्या सगळ्या जमनी कडेन पळयल्लें गेलें वतलें आणि जाता तितलें फास्ट एक्सपेडायट करून हो मॅटर जो आसा तो रिजॉल्व केल्लो वतलो. पण एकूच गोष्ट, सरकाराची जमीन जी आसा तो कोणी जर एन्क्रोचमेंट जर केल्लें आसा तर बाय मिन्स ऑफ लिगल त्या संदर्भात काही कारवाई जावप हें खूब महत्वाचें. येदो व्हडली स्क्वेअर मिटराचो जो प्रपोर्शन जो आसा, जो लँडेचो प्रपोर्शन जो आसा तो डिवायड जातलो. इट मे बी मॅक्झिमम 400 मिटर, कारण बाउंड्रीज ज्यो आसात त्यो हांगसरल्यान त्या लॉंग हितून सुद्दां आसा. पण डेफिनेटली वी वील टेक केअर आनी एमिकेबली सोल्युशन काडून तातूंत भितर जशें आमची सरकाराची लँड जर एन्क्रोचमेंट जर केल्लो आसा तर डेफिनेटली वील बी इन पोजिशन टू टेक इट दॅट बॅक इन टू द गव्हर्मेंट कस्टडी ऑर माय डिपार्टमेंट. पणजे जिमखान्यान सर्वेक्षण विभागाच्या सीमांकना प्रमाण जागो घेतला अशें म्हणत सरकाराचो अतिक्रमणाचो आरोप भायर आयलो. आमी घेतलेलो जागो हो आमचेच मालमत्तेत येता अशें म्हणत जिमखान्याच्या अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडली. आयकात पणजे जिमखान्याचो सचिव राजेश खंवटेक. एन्क्रोचमेंट बोनी लँड गव्हर्मेंट हांगा एक्टिविटी स्पोर्ट्साची जाता, त्या सायडीकूय स्पोर्ट्स जाता. नाव द मेन इश्यू वीच केम अप की तांणी जेन्ना आमी आमचे बाउंड्रीज डिमार्केट करतले, सर्वे डिपार्टमेंटाची ऑर्डर आसा मिनिस्टरा कडेन दिल्ली आसा, वेर सर्वे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट सर्वे डिपार्टमेंट हॅज सर्वेड बोथ द लँड. The land on the left is survey number PT sheet number 97. This is PT sheet number 81. They had a conflict on this side. The other side, there is a road dividing the property of the football ground and the cricket ground, which has been perpetually there. It is not today. It is perpetual. So we have measured 30,000 area in this thing. In fact, Jenna, Mr. Parikar was the chief minister, came here and requested us to give a part of the 30,000 also. आमची actually 29,000 कितली तरी 300 काय 400 स्क्वेअर मीटर आमची गेल्ली आहे, because they wanted that pathway around the river. So we have actually compromised more area than required. स्पोर्ट्साचे लोक तेपी घेवन येता आणि प्रॉपर्टी मेजता. That is not the procedure, and they have gone and made a they appealed to survey department. Survey department has given an order. I will share it with all of you there.
this order has been passed and the boundaries have been demarcated. As per minister's request, we are again asking for a resurvey. तुम्ही करा, आमचो लोक मनीस बरोबर आसतले, you do it. It is a department of land survey which demarcates the land, niche घालता, जागे mark करता. That department has frozen the boundary. We have not frozen. ASAG ग्राउंडा परस जिमखाना ग्राउंडा वयले तण चड पाचवे आसा अशें सांगत राजेशान खेळा सुविधांक घेवन सरकाराचेर टॉंट मारलो. पूण सामान्य मनशाक जिमखाना ग्राउंड परवडटलो काय कितें हो एक मोठो प्रस्न. आयकात. What is the intent? आमी कितें हांगा स्वार्थ करपाक आयले आमचे we are promoting. If you go inside and see the cricket match going on, sports activities going on, you just see what is going on inside. आणि हांगा कितें चल्लां तें पळय. It is a barren land. Is sports being promoted or हांगा कितें चल्लां तें? नो बट थंय कोणूय कॉमन लोक एंट्री करपाक शकता. हांगा तशें जायना न्ही. कित्याक जायना? हांगा डायरेक्ट घेवन कोण ग्राउंडार You have to be, see, under Gymkhana lease we have got membership. So membership कितली members मेंबरशिप come. फी बीन आसा तुमची तर? Fees is a different issue. See, No, that is कितली as हरशी, per the bylaw. They keep shifting as per bylaw. बट ते सामान्य लोकांक परवडपाक शकता. तुम्ही म्हणटा Yes, ते sir. कोण येऊ शकता हांगा सामान्य लोकांक परवडपाक शकता. What is your intent? To show us that we are not promoting sports? ना 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 इंटेन्शन न्ही सर. आमी बट तुम्ही जे आज जो म्हणटा क्रिकेट खेळटा थंय तो मेंबर न्ही. Who is playing cricket? There is not a member. He is coming and he will be groundar वचून पळया. There are almost 30 players playing there. They are not members. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. 28 एप्रिला मेरेन पावस शिरशिरतलो. हवामान खात्याचो अदमास. ह्या पावसाक जोगला गडगड आनी वेगवान वाऱ्याचोय सांगात मेळूं येता. 29 तारखेक हवामान सुकें उरूं येता. चडीत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. फाटल्या सप्तकांत पावसान जायते कडेन घालून घेतलें, पूण फुडले कांय दीस तो विसव घेवपाच्या मुडांत आसा. पावस पडूनय तापमान चड उरतलें. फुडल्या 72 वरांत आनीक 2 डिग्री सेल्सियसान वाड जावं येता. आतां मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची कसलीच खाशेली अशी शिटकावणी ना. 28 मेरेन शिवरतलो पावस. 25 आनी 26 वेर जोगलां आनी गडगडा सयत पावस. आयचे चडीत तापमान 34 आनी उणें तापमान 27. फुडल्या 72 वरांत तापमानांत 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. नुस्तेमारी खातीर दर्यांत बोटी सोडप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.